Sonkostani sota tuka, uskea kotin sota tuka, kushal poran sota tuka, soglet koren sota tuka, kushal borin asatetna, daktenga yon haune kurta. Mogal bapa argadita, tuzo mokurung bolmata, sonkostani sotatuka, uskea kotin sotatuka, kushat poran sotatuka, soglet koren sotatuka. म्हज्या आपुरबायच्या भावा भयणीनो, TFRCC चॅनल तुमकां सगल्यांक मोगाचो येवकार दिता ह्याच्या ऑक्टोबराच्या पयल्या म्हयन्याच्या शुक्राराक. हो म्हयन्याचो पयलो शुक्रार म्हणटकूच हो आख्खोच म्हयनो सायबिणमाच्या कितें भाशेन मानांक भेटयल्लो तेरसाच्या मागण्यांक. तेच भाशेन हो आख्खोच म्हयनो मिसावाचो म्हयनो. ते पासत आमी सुरू करता आसतना पयलो दीस म्हयन्याचो बागून तेरेसा बाळका जेजूचे जे मिसावाचे आमच्या भारतांत आमी तिका कितें भाशेन नोमियाल्ला. ह्या भाग्यवंताच्या प्रेरणा घेवन ह्या भाग्यवंताचे वाटेर आमी चलूंक आख्खो म्हयनो कितें भाशेन ह्याच सायबिणमाच्या मोगान मिसावाच्या मोगान आनी कितें भाशेन मागण्याच्या मोगान आमी वाडूंक आयज जो आख्खो म्हयनो आमी असलेच भक्तीपणान सारूंक ह्याचे मिसाचें बलिदान केरी भाशेन आमी तुमचे खातीर भेटयता. तुमच्या कुटुंबांनी अदीक भाग्यवंतपण वाडूंक, मारयेचें भक्तीपण वाडूंक आनी मिसावाचें मन सदांच एकामेका सवे उत्पन्न जावंक हें आमच्या आख्ख्या कुटुंब भावा भयणीनो, तुमचे मोगाचें कुटुंब आमी आयज मारये वरवीं बापाक उबारता. सगळीं तुमचीं इंतेसांवां, तुमचे कश्ट आटे विटे जे तुमी ह्या चॅनलाचेर धाडल्यात, जे तुमी सबस्क्रायब केल्लीं आसात, जे तुमी उक्ते मन दाखोवन करतात, जायते व्ह्यूज, जायतो फीडबॅक, जायती शाबासकी तुमी दितात, जायते आमकां शिटकावणी दितात, हें सगळें मनान घेवन आमी सगळीं बराबर भक्तीपणान भाग्यवंतपणान वाडूंक हे मिसाचें बलिदान हें तुमच्या खातीर आमी भेटयता. तुमच्या इंतेसा पासत तुमच्या कुटुंबा खातीर हें चडकून घेवन सगळीं सांगता ह्या मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भावा भयणीनो, दर दिसाक देव आपली शिटकावणी आमकां दिता, एक वॉर्निंग आमकां दिता, जागृत करूंक आमकां तरेकवार मनशां वरवीं आपलें आसणें आमकां फावो करता, ताची वाट चलून वचूंक, ताची शियोंक. पूण जायते फावटी मनीस आमी चुकता, जायते फावटी आमी ताचेर नदर घालता खरी, पूण पेद्रू भाशेन जायते फावटी आमी अन भावार्थाक लागून, आमच्या आडकुडीक लागून, असोक्तायक लागून घडी जायते फावटी आमी बुडटा आनी खाला पडटा. पूण देव आमकां सांडिना. पदवेदार देव तो, काकलुसार देव तो, बोगसण्याचो देव तो, तो दिसपट्टी रावता आमी ताची शियोंक, आमकां बोगसणें दिवंक, आमचे सगळे काकलू दाखोवंक. तर हे वेळार हेंच ओळखून घेवन हे मिसाची बॅट, एक मोगाची बॅट ओळखून घेवन आमचे असोक्ताय ताचे फुडें घालून बापा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागूंक. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पवित्रार देव आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो नांव चारून सांगता. मनाचेतून तोंडान उच्चारून, वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेव सरांच आंकवार मारयेक, सगळ्या देवृतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या
सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पवित्र देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमया काकलूत कर, सोमया काकूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमया काकलूत कर. सोमया काकूत कर. प्रार्थुया. सोर पवित्र देवा आमच्या बापा, तुज्या ओगोडीत पदवी बो करून पातक्याची दया करून आनी तांकां बोगसवणी दिवन तूं दाखयताय. आमा पातक्यांक सदांच कोणवाडायन वागय आनी तुज्या बासवणेक सगळ्या काळजान ओतरेकून सर्गीचें सूख आमी सगळ्यांनी जोडीशें कर. आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बारूक प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. तुमी अशें म्हणूंक जाय, सर्वेस्पोर आमचो देव सारको प्रमाणीक, पूण आयज आमी भोगतांव ती लॉज खरेंच आमकां फावो. जुडाच्या लोकांक आनी जेरुजाल्यांत रावतल्यांक, आमच्या राजांक आनी कुंवरांक, आमच्या यादनिकांक आनी प्रवाद्यांक, तशेंच आमच्या पुर्वजांक, कित्याक सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार आमी पातक केलें. ताच्या उतराक पाळो दिवंक ना. आमी सांबाळच्यो म्हूण जाणें आमकां आज्ञा दिल्यो त्या सर्वेस्परा आमच्या देवाचो ताळो आमी आयकूंक ना. आमच्या पुर्वजांक इजिप्टांतले भायर काडले त्या दिसांतान ते आयज पर्यंत सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या उतराक आमी पाळो दिवंक ना. सर्वेस्परा आमच्या देवाचो ताळो आयकोनासतना आमी अविस्वाशी जाल्या. दूद आनी मोव व्हांवतात तो देश आमकां दिवचे खातीर आमच्या पुर्वजांक सर्वेस्परान इजिप्टांतले भायर काडले त्या दिसा ताणें आपल्या सेवकाक मोइजेसा उदेशीं आमचेर फर्मायलोलें विघ्नां आनी शिराप आमचेर पडल्यात. आमी लॉज भोगतांव ती विघ्नां. आपलें उतर परगटूंक सर्वेस्परा आमच्या देवान प्रवादी धाडले आसतना आमी ताचें उतर आयकलें ना. पूण जण एकल्यान आपआपल्या खोट्या काळजाचो वार चलोवन आमी परक्या देवाची सेवा केली आनी सर्वेस्परा आमच्या देवा मुखार वायट तें केलें. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावन दी. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. परतून एकदां म्हणुया, तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. देवा, राष्ट्रां तुज्या देसांत भितर सरल्यान तुजें पवित्र मंदीर ताणें भोश्टायलां. जेरुजाल्याचें घट्टण करून सोडलां. तुज्या चाकरांची मोडी वाऱ्यावेल्या शेवण्यांनी बोचूंक सोडली. तुज्या भक्तांचें मांस सावजांक गिरासूंक दिलें. जबाब, तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. आख्या जेरुजाल्यांत उदकाच्यो झोरी कश्यो रगत विखरायलें. मेल्ल्यांक मातयेक लायतलो कोणूच ना. शेजाऱ्यांच्या लोकांक आमी केन्नेच्यो माल जाल्या. भोंवतणीची राष्ट्रां आमकां हांसतात, आमची केबाडां कोत्तात. अशें केन्ना पर्यंत सर्वेस्परा सदांकाल आमचेर तापोवन रावतलो? केन्ना पर्यंत उज्या वरी तुजो राग पेटलोलो उरतलो? जबाब, तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. आमच्या पुर्वजाचे अपराध
आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजी कोणवालाय आमकां दाखय. आमी पळे जाल्यार एकदम दोलदिरी. जबाब: तुज्या नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. तुज्या नांवाचे वडविके पासत पाव आमकां देवा आमच्या सर्वण्णारा. आमची पातकां भोगोस सर्वेस्परा. तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. जबाब: तुज्या नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचो ताळो आयकात. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, ए कोराझीन तुजें कोटा, ए बेतसायदा तुजें कोटा. तो तुमचे मदें केल्यार ती वेजमितां थीर आनी सिदोन गांवांनी केल्लीं जाल्यार कुमड्याचो साकोटो घालून आनी गोबरांत बसून तेदनाच्या तेदना ती प्राचीत करतली आसली. जोडटेच्या दिसा तीर आनी सिदोन गांवांत तुमची तितली खोराय जावची ना. आनी तूं कफारनाहूम वयर तावन पर्यान पावतलोय म्हूण रावताय कितें? एमकोण पर्यान तुका सोकला शेवटीतले. तुमचें आयकोता तें म्हजें आयकोता. तुमची बेपरवा करता तो म्हजी बेपरवा करता. आनी म्हजी बेपरवा करता तो म्हाका धाडला ताची बेपरवा करता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणो, जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजी बेपरवा करता म्हाका धाडला ताची बेपरवा करता. बाबा भयणीनो, देवाची तरेकवार बेसांवां तरेकवार कृपा आम्हा मनशांक फावो जाता. दर दर काळार दर दर वेळार आमकां देवाची शिटकावणी, देवाचे एके भाशेन वॉर्निंग, एक जागृताय त्या त्या वेळार त्या त्या काळार आमकां फावो जाता. अशेंच कितें देवाची बासावणी दर मनशांक आम्हा मनशांक मेळटा. एका दिसाकूय एक भुरगें इस्कॉलाक वेतालें आनी ते इस्कॉलाक वेता आसतना इस्कॉलाक उशीर जालो आनी जेन्ना ताका टिचरीन विचारलें, बाय तूं आयज कित्याक लेट आयलें? आनी तेन्ना तें भुरगें म्हणलें, टिचर हांव बेगीन बेगीन येतालो इस्कॉलाक, पूण थंयसर एक सायनबोर्ड आसलो, स्पीड ब्रेकर अहेड गो स्लो. तेका लागून आपूण सवकास आयलीं. बाबडनो, तरेकवार खुणां आमकां मनशांक फावो जातात. जावं एका रस्त्यान चलतल्या गाडयेक जायत्यो खुणां आसतात. अ स्कूल अहेड, एक शिटकावणी आसता, मे बी स्पीड ब्रेकर अहेड, ओ मे बी द रोड इज ब्लॉक, ओ मे बी रोड इज नॅरो, ओशी रोड आसा, ओ मे बी प्रोन एक्सिडेंट प्रोन एरिया. जायत पाटी ह्यो खुणां आमकां आदार करतात आमच्या ठिकाणार आमी सुरक्षीत पावूंक. जायते पावटी एक एक्सिडेंट जातात,
जायत फावटी आमकां तरेकवार खुणां आमच्या जिवितान आमकां मेळटात. अशेंचूय असल्यो खुणां आमकां ह्या ठिकाणार बरे भाशेन पावूंक आमकां एके भाशेन सोतेन जिवंक आमकां देवाची कृपा फावो जाता. सायन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. खुणां आमकां गरजेच्यो. एका दिसाकूय एक ओस्तोरी देवा लागीं मागणें करताली, सायबा म्हाका तुका आनीक अदीक भोगूंक जाय, तुजें दैवीक जिवीत म्हाका आपणावंक जाय, तुका म्हाका ओळखून घेवंक जाय, तुका सजमून घेवंक जाय. एक विस्मीत पासून करूंक पडलें जाल्यार सायबा म्हजो भावाट तुजेर उणो जावचो ना. आनी तेन्ना हूंय एक देराचेर आवाज येता आनी ती हूंय देर उगडटा. आनीक एक ओस्तोरी हूंय ताका म्हणटा, आगो आयज आमच्या फिरगोचेन पवित्र पुस्तकाची शिकवण आसा, तूं येयनाय. आनी तेन्ना ती ओस्तोरी मारली, म्हाका तसलें करूंक वेळ ना, कित्याक हांव अदीक देवाच्या मोगान वाडूंक सोदतां, अदीक मागण्यान हांव जिवंक सोदतां. आनी तेन्ना हूंय दुसऱ्या दिसा ओस्तोरी हूंय आनीक एक आपल्या इश्टिणीक सांगताली, पळय हांव कितलें मागणें करतां, हांव कितलीं दिमी घालून देवा लागीं मागतां अदीक देवाचो अनुभव मेळोवंक, पूण देव कांयच म्हाका जबाब करिना, देव कांयच म्हजी सगळें विस्मीत दाखयना. आनी तेन्ना ती ओस्तोरी मारली, पिशा काय बरें काल तुका तुजे इश्टीन आपोवंक आयली ह्या पवित्र पुस्तकाचेर शिकोवण सजमून घेवंक. आयज कितलो लोक देवाचें उतर आयकूंक वाचूंक नियाडूंक आयिल्लो, थंय देवाचो अनुभव आमकां मेळटा, थंय देवाचे कृपेन आमी वाडटा. एंड यू हॅव मिस्ड इट. यू हॅव मिस्ड इट टू अंडरस्टँड हाव मच गॉड हॅज लव्ड अस. आनी पवित्र पुस्तकान काय बरी शिकोवण देवाची आमकां मेळ्ळ्या. कितलो लोक आयज गिरेस्त जावन घरा गेलो. बाबा खरेंच जायत फावटी ह्यो ल्हान ल्हान वस्तू आमच्या जिवितान आमी जायत फावटी देवाची बेपर्वा करता. वी डिसओबे गॉड, वी डोंट लिसन टू हिम. जायत फावटी देवाक आमी रिजेक्ट करता. ल्हान ल्हान वस्तू कडेन आमकां व्हडल्यो वस्तूक आमी पळोवंक आशेता, व्हडल्यो मिलाग्र्यो विस्मितां. पूण दिसपोटी मिसांत वांटो घेवन जेजू हांगासर येता, देव जिवो जाता. भाव न्हू, ह्या देवाक अणभवंक, ह्या देवाच्या दैवीक कृपेन वाडोवंक जायरी फावटी आमकां वेळ आसना. पूण तरेकवार वस्तूंनी आमी धांवंक सोदता. बट देव आमच्या जिवितान येता. जायरी फावटी एक कोंकणी भाशेनूय म्हणणी आसा, आंडीर आसा चेडो आनी सोदता सगलो वाडो. जायरी फावटी गॉड कम्स टू अस, देव आमच्या दारार मारता. पूण जायत फावटी आमी हें देर देवाक उगडिना. आमी आमच्या जिवितान गूल जाल्ले आसता आनी उपरांत आमी म्हणटा, देव खंय आसा, वेर इज गॉड. देव न्हिदला काय, देवाक आमच्या कश्टाचेर पळोवना काय. बाबा भयणीनो, देव आसा, देव आमच्या सांगात आसा. कालच्या दिसाक आमी परब केल्या देवदूताची, गार्डन एंजल, राखण्याची. देव आपल्या राखण्या वरवीं आमची राखण करता. देव आपल्या राखण्या वरवीं दर मनशाक आपलो संदेश पाडयता. काळा काळार आमी पवित्र पुस्तकान आयकलां कशे तरेन देवान देवदूतां वरवीं, जावं आमी तोबिताच्या पुस्तकान आयकलां कशे तरेन राफायल ह्या देवदूता वरवीं तोबिताक आनी ताच्या पुताक तोबियासाक देवान राखलो. दोळ्याची दीस ताका दिली, ताचो एके भाशेन ताच्या पयणार सांगाती जालो. ताणें ताका परतून घरा सुरक्षीत पावयलो. गोडे गोडेक तोबियासाक जायत्यो खुणां मेळ्ळ्यो, जायती वॉर्निंग पडली, ती ताणें देवाची आयकली. बाबनो, आनी हे तरेन मारयेक देवदूता वरवीं देवान संदेश पाठयलो आपल्या पुताची आवय जावंक. त्या वेळार गोडे मारयेक जायत फावटी गोडे दुबाव आयले, तरी सायबीण मायन देवाची खुशी मानून घेतली. ह्या देवदूताचो निरोप त्याच वेळार सोजमून घेतलो, आयकून घेतलो. देखून देवान तिचे वरवीं जायती विस्मितां आनी मिलाग्री केल्यो. दुसऱ्या अध्यायान आमी पळयता जोनस प्रवादी. देव ताका आपयता, आमंत्रण दिता निनिवेच्या शारान बसून आपलें उतर परगटूंक, आपलें भोगसवण्याचो मोग, आपली दया परगटूंक. आनी तेन्ना जोनस म्हणटा, सायबा कित्याक तूं म्हाका त्रासान घालताय? तूं येदो व्हडलो देव, तुज्यांनी जाय तें करूंक जाता, तांकां लासून उडोवंक शक्ती आसा, तरी देव म्हणटा ताका म्हाका तुजी गरज. आनी जोनस हें आयकून आसतना भावा भयणीनो परतून
पोट काडून भेटना तरी देव ताका आपले येवजणे प्रमाणे त्याच शारान त्याच गांवान पाठयता आपलो वावर फुडें व्हरूंक. बाबनो, देवाच्यो शिटकावण्यो, देवाची बरेपणां, देवाची कृपा जायरीपणां आमकां फावो जाता. ह्या भावार्थाच्या दोळ्यांनी आनी भावार्थान आमी त्यो पळोवंक गरजेच्यो. आनी ते पासत आमच्या जिवितान आमकां देव तयार करता, आमकां आकारता. आनी तेच भशेन हे मिसाचें बलिदान दिसपोटी भावनो आमकां हीच पदवी दिता, आमकां ही शक्ती दिता देवाक भोगूंक, देवाचे कृपेन वाडोवंक, दैवीक मोगान आमी वाडोवंक. भावना आयची दोनूय वाचपां पयलें वाचप बारूक आमकां उगडास करता. देवाच्या मोगाची, देवाच्या कोनवाडायची, देवाच्या बोगसणाची आमकां उगडास करता. तो म्हणटा जरी आमी पातकान आसां आमी देवाशी येवंक जाय. जायत पाटी आमी पातकान आसां पूण आमीच आमकां देवाशी पयस दवरता. वी कीप आवर सेल्फ अवे फ्रॉम द लॉर्ड. एंड हाव गॉड इज गोइंग टू forgive us, how God is going to accept us. जाल्यार बारूक म्हणटा आमी पातकान आसूं आमी देवाशी येवया, कित्याक तो काकलुतीचो देव, ताचेशी येवया. तो रावता आमकां आपले वेगीन घेवंक. जाल्यार आयज जेजू कोराझीन बेतसायदाक शिटकावणी दिता, काफारनाहूम शिटकावणी दिता. कितें म्हणटा आमी देवाशी येवया परतून. लेट अस कम बॅक टू गॉड. कित्याक देव तरेकवार मनशां वरवीं आपलो संदेश आमकां दिता. पूण जायरी पावटी तो कोराझीन बेतसायदा काफारनाहूम म्हणटा आमी हो संदेश आयकूंक जाय. आमी बेपरवा करूंक उपकारो ना. वी शूड नॉट रिजेक्ट, वी शूड नॉट डिसओबे गॉड्स वर्ड इन आवर लायफ. पूण त्या वेळार त्या काळार आमी देवाचें उतर आयकून घेवंक जाय. इंग्लीश भाशेन बाबनो एक म्हणणी आसा, स्टिच इन टायम सेव्स 9. त्या वेळार तो धागो आमी तर शिंवना जाल्यार तो धागो आनी वाडत वेता. ते भाशेन आमचें जिवीत, आमच्या जिवितान त्या वेळार देवाचें उतर आमी सजमून घेना जाल्यार आमच्या जिविताचे कोस वाडत वेतात. आमी देवाशी आनीक पयस आमी वचत रावता. आयज हेंच देवाचें उतर आमकां उगडास करता ताचेशी येवंक, ताचें उतर आमी मानून घेवंक. आमी फाल्यां करूंक रावचें न्हय, पूण आयजूच देवाचें उतर म्हाका सांगता हें उतर आमी पाडूंक. आनी जायत पावटी पावनो आमकां दिसता देव सायलंट आसता, पूण देव सायलंट आसना, देव ओगो रावना, पूण आमीच देवाक आयकना. जायत पावटी आमकां दिसता बाबनो देव आमचेशी पयस आसा, पूण देव आमचेशी पयस आसना. देव आमच्या सांगात आसा, पूण आमीच देवाक ओळखूंक विसरता. जायत पावटी भाव भयणो आमच्या जिवितान आमकां दिसता आमी कितले मागण्यान आसां, कितले आमी गुल जाल्ले आसां, पूण आमच्या देरार कोण गोरजेक मारता ताका देर उगडूंक आमकां वेळ आसना. जायत पावटी भाव भयणो आमच्या जिवितान देवाचो संदेश आमकां फावो जाता, देवाचो मॅसेज आमकां येता, पूण ह्या मॅसेज आटोल्याक हो संदेश आटोल्याक आमी जायत पावटी मानून घेना. वी रिजेक्ट द मॅसेंजर्स, and when we reject the messenger we reject the message of God. जायत पावटी भाव भयणो जेव आमकां त्या वेळार शिटकावणी दिता. आमकां घोडे दिसता देव घोडे आमकां पानीश करूंक सोदता, आमकां घोडे दिसता देव आमकां 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 मानून घेना, देव आमचो मोग करिना. पूण भाव भयणो जायत पावटी हे शिटकावणी वरवीं देव आमकां मोगाचें आमंत्रण दिता. Maybe through some acts which are happening in my life, maybe sometime I feel those are punishment, but no, it is an invitation of God to bring more closer to Him. आमकां ओदीक लागीं हाडूंक जेजू आयज आमकां उगडास करता. तर बाबनो आयज जायतो लोक पयस गेल्लो आसा, हें देवाचें मिसांव सोडून, देवाचो वावर सोडून आयज जायतो लोक लिपोवन आसा, लोजेन जियेता, भिरांतीन जियेता. आयज जायतो लोक धर्म सोडून गेल्लो आसा. आयज केरी भशेन ह्या म्हयन्यान, ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान, ह्या तेरसाच्या मागण्यान आमी मागुया लोक ओदीक जेजूक ओळखून घेवंक, लोकांनी भावार्थ्यांनी जेजूक लागीं सरूंक, आपले मिसांव आपलो वावर सजमून घेवंक आनी एकाच देवाक पोंडीपाट करून, ताकाच नमस्कार करून, ताचोच वावर जेजून दाखयलोलो पवित्र आत्म्याच्या बोडान आमी फुडाकार घेवन हो वावर आमी चडोवंक आनी वाडोवंक.
आनी वरवीं देवाची शिटकावणी देवाचो संदेश त्या त्या काळार त्या त्या वेळार मानून घेवन आमी देवाक आयकूंक आनी देवाच्या मोगान वाडत वचूंक हेंच करूंक आयच्या मिसान देवाची कृपा आमकां मागून घेवया. सर्वेस्परा श्रेष्ठीच्या आसतना आमी तुका दिनवासांव तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक जोय. सर्वेस्परा श्रेष्ठीच्या आसतना आमी तुका दिनवासांव तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो धाकाचो सोरो तुका भेटयता. धाक वालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक जोय. म्हज्या पुरब्याच्या बोडी भावने मोचें तुमचें बलिदान सर पविदार देव बापाक मान जात असलें जामून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आखी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. कोण वाड्या देवा आमी तुका वोगताव ते जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं ते आमकां सगळ्या देण्याची निरंतरी व्हांवती जोर हें आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराथाय उबारताव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र आनी सासणाच्या देवा आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणी जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मोडना वरवीं सोडोली आमकां सगळ्यांक पातकांतली. आपल्या जिवणपणा वरवीं जिखले आमा समेसांक जिवीत सासणाचें. देखून देवृता भोगत्या सांगाती तुज्या मोगाचें किर्तन आमी एकाच ताळ्यान गायता. पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उंचसर्गी तुका जोय जोय. बाबा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हेच कोशेन कोस मोरून सोसुंगेचे यादी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी ही मोडले. ओहो तुमी समेज घेयात आनी ही खायात. हे मोजे हे कूड तुमचे पासत समोर पोहोचे. ते हेच बरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी ही मोडले. तुमी ही समेज घेयात आनी हातले हे पियेयात. ही मोज्या रोगताची ही काल्स नव्यानी सासणी कोराराचे हे रोगत. पातकाचे हे बोगसणे मिरच्याक तुमचे हे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तेव्हा रावतले. हे मोच्या उगडासा कोहुरा. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतेपणीन उडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक
आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा समेत सांग. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. लिओ आमच्या बागून बापा, फिलिप नेरी कार्दियल आमच्या आज बिस्पाक, सिमियांव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळ्या यादनिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा बुड्यांची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेलोल्या सगळ्या समेत सांग तुजें परजोडीत मुखामोड पडूंक फाव कर. आमा समेतांची आत्मिकतायेन मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतल्याची बापा दया कर. ह्या आमच्या भावा भयणांची सगळे तांचे कश्ट तांच्यो आडकोड्यो मानून घे. तांकां तुजे पवित्रतायेन आत्मिकतायेन भर म्हूण आमी मागता. आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समोर ओंपतात, लग्नाचो दीस पाळटात, तांचे साहेबाचो आशिर्वाद घाल. जे पिडीत आसात, कश्टवतात, भारी वडवडतात, एकसुरी आसात, निराशेपणान जियेतात, ते वेळार तांकां बापा तुजो पेखणीचो हात लाय. तांच्या सांगाता राव, तूं तांकां राख आनी सांबाळ. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, बायगून झुजे तुजो मोगाचो पोती, बायगून धरून तुका आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्त्यां बरोबर सास्तीच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांणी सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या शेजू वरवीं, त्या शेजू सांगाता, त्या शेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आयज बाबडीनो जेजू आमकां उलो मारता. सगळ्या आमच्या कश्टांनी आडकोडींनी जेन्ना आमच्या जिवितान निराशेपण एकसूरपण येता तेन्ना देवाचो ताळो आमकां फावो जाता, देवाचें उतर आमच्या कानार पडटा. तेन्ना जेजू म्हणटा आपल्याशी याद, तुमचो भार म्हजेशी घेवन याद, हांव तुमच्या सांगाता आसां. असलोच भाट विस्वास जेजू आमकां दितना त्याच बापाक उलो मारून ताची कोणवाडाय, ताची बोक्षणी, ताची पदवी आमकां मागून घेवंक सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचो बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबत आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरमंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतेन सर्व पातकांनी सुटय आनी सर्व आकंतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल. तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमेत शांती ताचो मोग ताचे बोक्षणे सदांकाल तुमचे सोवे आसूं आनी तुमचेय सोवे आसूं. खुशालकायेन मोगान आमी एकामेकाक जेजूत शांती वाटुया. शांत आसूं, शांत आसूं, शांत आसूं. देवाचे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. बोक्षणी दितलो, आमचे सभे बरेपणान दाखयतलो, आमकां कुरपेन भरतलो, आमकां सांगात दितलो. असो जेजू हे वेळार आमच्या काळजांनी येता. जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजी बेपरवा करता म्हाका धाडला ताची बेपरवा करता. काळा काळा जेजू वेळा वेळार आमचेशी येता, आमकां सांबाळटा, राखता, पोसता. असो जेजू जाका आमी सदां घेवंक आशेता. आयजूय आमी ह्या जेजूक आत्मीकतायेन घेवंक आशेता. ह्या जेजू घेवंक आयलीं ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मागता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोडशिल्लो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा आमच्या आत्म्याचे तशेंच कुडीचें सोर वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणांदी ओकोत जावन जशें रितीन जेजूचें मरण समोरबून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा तशेंच स्वर्गांत ताच्या वैभवांत आमकां वांटो मेळूं म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमचेय सोवे आसूं. आनी सोर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर तुमच्या वावराचेर मिसांवाचेर देवान मारये वरवीं आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन मागण्याचे भोगतीन आनी ताचेच मिसांव फुडें व्हरूंक ताचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोसो पाटलाव करू तुजी कोशी साल्या तुजो कुरी सुबा सोलये मोशे पाटल्या आपणाच्या जिवाचो सोमुनिस्मो करता आपलो जीव कोऱ्यांनी तो सासनाक ओगडायता आपणाच्या जिवाचो सोमुनिस्मो करता आपलो जीव कोऱ्यांनी तो सासनाक ओगडायता